बुधवार 21 ऑगस्ट 2024 सांत पायस दावो श्रेष्ठ गवळी समोरण मुखेल वोड जोण एकल्याक एकूच दिनार मेळ्ळो. नियाळाक आदार एक भुरग्या लागीं 2 चॉकलेट्स आसल्यो आनी ताचे इश्ट इश्टीन 4 आसल्यो. ताणें त्यो चॉकलेटीचे 4 कुडके केले आनी चोगांयनी वांटून खाल्ल्यो आनी दादोशी जालीं. आमी जाणात आमचो सर्गीचो बाप आमचो चड मोग करता. आमकां दिसा दिसाक कितें दिवचें आनी आमकां सांबाळचें फावो तें जेवण दिवन आमच्या पोटाची भूक मारता. आमकां सोबितायेन न्हेसूंक पांघरूंक दिवचें काम बाप करीत आसता. आमच्या कुटुंबान आवय बापूय कशीं आमी आमच्या भुरग्यांक गरज तें दितांव, बरी देख तांकां दितांव. आवय बापूय कशीं भुरग्यांक एकूच तरेन वागूंक एक सारकें करूंक जाय. तेन्ना आमचें कुटुंब देवाक मानवलोलें जातलें आनी आमी बरीं गवळी जावंक पावतल्यो. आयच्या पयल्या वाचपांत इजकियाल प्रवाद्या वरवीं देव संदेश दिता. तुमी म्हज्या शेळयांक जोडी मोडी शिंपडायल्यांत, ताचो हिशोब हांव घेतलो. आनी शुभ वर्तमानांत जेजू सगळ्यां लागीं भोंवता आनी सगळ्यां सवें एकचारान वागता तें आयकतां. आमी दर एकल्यान जावं कुटुंबांत, समुदायेंत, फिरगोजेंत आनी समाजांत एकामेका सवें वेळ दिवन एकचारान आनी मोगान वागून जावं पागार, दुडू व सेवा अंतर करिनासतना फावो ते परी दिवंक आनी सगळ्यां सवें सांगातान चलूंक आयज जेजू मागता. म्हजो ताराव म्हज्या सर्गीच्या बापा भाशेन भावा भयणां सवें एकचारान जिवंक वावुरतली.